के.व्ही. कुंडा हांची आज डेथ एनिवर्सरी. तांकां आदरांजली ओंपपा खातीर म्हाजे सयत आमचे मिनिस्टर बाब सुनील ढवळीकर, फ्रिडम फायटर्स असोसिएशनचे बाबदाद देसाय, CS पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट स्टाफ हांच्या आझाद मैदानाच्या पवित्र स्थानाचेर आमी आयले. द गोवन फादर ऑफ नेशन अशी के.व्ही. कुंडाची उपाधी सद्या वेळार तांकां दिली. गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मोमेंटांतलें तांचें योगदान हें कोणूच विसरपाक शकना. म्हणून सातत्यान नवीन जनरेशनाक म्हणजे गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल सदोदीत याद जावप हाजें गरजेचें आसा. आनी त्याच निमित्तान ह्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांक आमी सातत्यान मागीर तो 19 डिसेंबर आसूं किंवा बाकीचे सगळे दीस आसूं देशाच्या फ्रिडम फायटरांच्या बरोबर गोंयच्याय फ्रिडम फायटरांक आमी सदोदीत याद आनी इतिहासात सदोदीत तांकां याद उरप हें गरजेचें आसा. आनी त्या निमित्तान सरकार अशा पद्दतीन हे आदरांजलीचे कार्यक्रम त्यांची स्मरणार्थ दवरपा खातीर सातत्यान दर वर्सा हे मनयता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन त्यांची सदोदीत याद करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.